page number 98, G4. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पावलिना डिक्रूज हिच्या आत्म्या पासत आनी दुसऱ्या दिसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या रॉकी गामा हाच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमच्या मागण्या दायज दवरुया. निनोश्का आफोन्सो लग्नाचो साक्रामेंत जोडूंक येता आनी आपणा पासत मागूंक लायता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आमचेच पासत, आमच्या गोराब्यां पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या ह्या संवसारा पासत, संवसाराची शांती पासत मागुया. जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक लायला तांचे पासत मागुया. ह्या दिसांनी जायते उपसयग आमच्या गोंयांत घडटात रस्त्यांचेर करीत भाशेन मागुया. सगळ्या उपसयगांतले आमकां निवारूंक आनी रस्त्यांचेर मोटरांनी चलयतल्यांनी बरी शिस्त सांबाळपाक आमकां सगळ्यांक कृपा दी म्हूण मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवची खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हूण सगळ्यो सारून सांगता. मनान चिंतून थोड्यान सारून वायट धरणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागून सदांच सांगवार मरे आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदा देवा उजवाडाच्या बापा तुजे मोहिमेचो पूर चोड आमच्या काळजांनी उदेसो कोर आनी रातचो सगलो काळोख पयस करून तुज्या एकल्याच पुताच्या येण्या वरवीं आमी उजवाडाची भुरगीं म्हूण दिसती पडोशें कोर. हे आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासू चलयता सासणाच्या सासना. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. उज्या सारको एलिजा प्रवादी उठलो, आकट्या सारकें ताची उतरां. ताणेंच तांकां भूक हाडली आनी क्रोधान तांचो भस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें सोर्ग बंद दवरलो. तशेंच 3 पावटी वयर थावन उजो देंवयलो. एलिजा, तुवें विजमिता तूं कितलो मोहिमेवंत. तुज्या विजमितांनी तूं कितलो म्हूण मोहिमेवंत. तुजे भाशेन आनी कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जायत. उज्याच्या घोड्यांच्या गाडयेन उज्याच्या भोंवऱ्यान तुका वयर व्हेलो. देवाची शिरोंट पडचे आदींच
ती पालोवच्याक आपल्या भुरग्यां वाटेन आवय बापायची काळजां ओडून वचच्याक आनी जाकोबाची कुळां नव्यान स्थापच्याक. तुका नेमलोल्या काळार तयार केलोलो म्हूण बरयलोलें आसलें. तुका देखलां आनी तुजी इश्टागोत जोडून मरून गेल्यांत ती सोगलीं सुभागी. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या उतराक आमचो जाबाब. तुज्या मुखामलाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. पुतून म्हणया. तुज्या मुखामलाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवळी तर आयक आमकां. तुज्या मुखामलाचो पोरजोळ फांकय. तुजें बोल उक्तेपणीन दाखय. जाबाब. तुज्या मुखामलाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागताव. आमचेशी परतून ये. स्वर्गांतावन नदर मार. हे तुजे दाख वेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाख वेलीक बाळगून सांबाळ. जाबाब. तुज्या मुखामलाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्याक बसलोल्या पुरुशांचेर तुवें बलिश्ट केल्ल्या मनशांचेर सदांच तुजो हात दवर आनी कदींच तुजे सोडशिल्ली आमी कोडसोडून वेची नाव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्याव. जबाब. तुज्या मुखामलाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. ताच्यो वाटो नीत करात आनी आख्खे मनशाकूल देवाचें तारण पळयतले. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. दोंगरावेले देऊन येता आसतना शिसांनी जेजू कोळे विचारलें, एलिशा पयलो येवंक जाय अशें दोन शास्त्री कित्याक म्हणटात? ताणें जाप दिली, एलिशा येतलो खरो आनी सगळें ताऱ्यार घालतलो, पूण एलिशा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी ताणीं ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुतानूय तांच्या हातांतलें सोंसचें आसा. तेन्ना स्नानदाता जुआंवा विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगळ भाऊ बिंदू, देव आपले पुर्जेक शिडकावंक, देव आपले पुर्जेक ताऱ्यार घालूंक प्रवादी पाठयता आनी अशेंच आपल्या उतरा वरवीं बरी खबर पुर्जेक परगट्टा आनी तांचें तो नवसर्नी करूंक दिसपटी वावुरता. हाचे दिसाक एलिजा विशीं आमी आयकलां. जेजू एलिजा विशीं उलयता आसतना म्हणटा, देवान ह्या प्रवाद्याक पाठयलो तुमचे मारूक तयार करून. देवान ह्या प्रवाद्याक पाठयलो तुमी ताची पोरसां म्हूण उडकून घेवंक. देवान ह्या प्रवाद्याक पाठयलो तुमचे वायट रस्ते तुमी परतून निटायर हाडूंक. अशें करता आसतना एलिशा प्रवादीक तांणी नाकारलो आनी एलिशा प्रवादीक तांणी नाकारलो खरो, पूण तांणी देवाचें उतर मानून घेतलें ना. जेजू ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना सुद्दां जुआं बातिस्तान जेजूचे मारूक तयार करूंक ओरोण्यांत व्हडलो ताळो आड्डोता अशें ताणें बोबाड मारली. सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात. आनी भाऊ भयणीनो, पुर्जेन हो ताळो आयकून घेवंक ना.
आपल्या जिविताची नवसोदणी करूंक ना म्हूण ताणी ह्या मसियसाक येवचो आसा ताका घेवंक आपली नवसोदणी करूंक ना. देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो आनी ह्या पुतान मनशा खातीर आपलें जिवीत खर्चून खुर्सार आपलो प्राण सोडलो. इतलो देवान मनशाचो मोग केलो की आपल्या पुताक खुर्सार मरणाचें मरण सोंसूंक ताणें निर्मिलें आनी पुतान ही देवाची येवजण सहकारून आपल्या जिवितान मनशा कुळाक सोडवून हाडूंक दिसपोटी बाबा भयणीनो आपल्या जिवितान त्याग केलो. इतलो त्याग केलो की मनशाची सोडवण करूंक दिसपोटी जेजू वावुरलो. तरी मनशान ह्याच सोडवणीच्या इतिहासान भाग घेवचे बदलेक ह्याच देवाच्या पुताक नाकारलो. जेन्ना जुआंव बातिस्त आयलो तेन्ना सोत जुआंव बातिस्त उलयलो, नीत करूंक तो वावुरलो. जें कितें वायट चलतालें तें तोंडार सांगूंक तो दिसपोटी प्रवचन करतालो. पूण पोरचेन ताका नाकारलो आनी जें कितें जेजू सांगतालो तो खरेंच जुआंवा विशीं घडये सांगता अशें शीं समजलें. खरो सोडवणदार तांचे मदें आसलो, तो तांकां सोडवण दिवंक आयला, तो तांची नवसोदणी करूंक आयला, तो तांकां जिवीत दिवंक आयला हें ते विसरले. फुडें आमी आमची नदर मारल्यार हेंच आमी करता. संवसारी वस्तूंनी गूल जाता. जेजूच्या येण्याक आमी तयार जाता आसतना भायलो गुणगुण आमी घडयेक जाय तो करता. भितरली नवसोदणी करूंक आमी विसरता. फुडें आमच्या जिवितान देवाक पयलो जागो दिवंक जाय ते फावटी आमी फाटीं उरता. हाचे दिसाक आमकां विचार करुया, खरेंच आमी सोडवणदाराक घेवंक तयार आसा? घेवंक तयार ना जाल्यार आमी उपाय घेवया. आमच्या जिविताची नवसोदणी करुया. देवाक मानता ते भाशेन ताचें राज विस्तारूंक, देवाक मानता तशें आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमी वावरूं. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. Kayan घेऊया C19 पेज नंबर 36. C19. म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. मोगाळ बापा, सगल्या काळजांत तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणीचे वाटेन आमकां चलय. तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाचे देवा, सर कार्यांचो ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मुशेपण घेवन पयली फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोतोरां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
सर्वेस्पराचे नावे येता तांकां सय उत्सर्गी तुका सय सय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेचपरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणी कोरोराचे हें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोतेने हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो गूड पोरगोटुया तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवोंदारा आमची सोडवो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपुढे उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रिथवीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गोवणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः शिवणपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्याची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सगती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदुतान सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या शे नांव पवित्र जावं शे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी नेमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां अंतरने पडो दिवं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवाद करून जिवितांत सवस्के आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भरोशान अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मधाम तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशे परमान तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळ्या आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दी देवाचे शरीर संसाराचे पाप कांतले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप कांतले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप कांतले आमकां शांती दी ही देवाची शरीर संवसाराचे पाप काडटली शरीराच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सुम्या देवाच्या भितर म्हाका फावना
आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन कोनवड्या बापा तुज्या दिव्या जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे पोरबेक आमी उर्बेन तयार जावं हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं निसोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा गाणं घेऊया F7 पेज नंबर 88 F7 आमचे मोगे दोरू एकामेका प्रितीना दिव सोरी